नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. ऑक्टोबर महिन्यातले निमाणे ट्रेडिंग सेशन बऱ्यापैकी पॉझिटिव्ह उक्ते झाले, मात क्लोजिंग नेगेटिव्ह. निफ्टी इंडेक्स 19,232चेर उक्तो जाल्लो 19,233 मेरेन हाय मारून इंडेक्स 19,056 मेरेन पडलो आणि निमाणे 19,079चेर नेगेटिव्ह क्लोज जालो. सेन्सेक्स 64,449चेर उक्तो जाल्लो 3:30 मार्केटाचो वेळ सोंपे मेरेन 236 पॉइंट पडून 63,874चेर नेगेटिव्ह क्लोज जालो. निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप गेनर्सात SBI लायफ, टायटन, HDFC लायफ, कोटक बँक आणि एशियन पेंट कंपनीचे शेअर टॉप गेनर्सात पॉझिटिव्ह क्लोज झाले. जाल्यार लार्ज कॅपात पडपी कंपनीच्या शेअरांमध्ये सन फार्मा, महिंद्रा अँड महिंद्रा, आयशर मोटर्स या कंपनीचे शेअर पडले. आयच्या ट्रेडिंग सेशनाचो फोकस पॉइंट थारलो TVS मोटर्स कंपनीचो शेअर. या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीचे कंपनीचे रिझल्ट इन्व्हेस्टरांच्या अपेक्षेप्रमाणे आयिल्ल्यान कंपनीचो शेअर नव्या 52 वीक हायचेर पावलो. शेअर 1,640 रुपयांचेर उक्तो जाल्लो, मात त्या उपरांत मोठ्या प्रमाणात प्रॉफिट बुकिंगय आयली. कंपनीच्या नेट प्रॉफिटात 32% वाढ झाली. 537 कोटींचे प्रॉफिट आणि रेव्हेन्यू 13% वाढलो. उद्योग मळार बरी खबर आयली टाटा मोटर्सा खातीर. पश्चिम बंगालात नॅनोचो प्लांट स्क्रॅप करपाच्या प्रकरणात टाटाक मोठे लुकसाण जाल्ले. लुकसाण भरपाये खातीर टाटान केल्ले याचिकेचेर निकाल आयलो. वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक टाटा मोटर्साक 766 कोटी रुपया लुकसाण भरपाय आणि इंटरेस्ट दिवचो म्हूण आदेश आयला. टाटा ग्रुपाचे हेर शेअर आज पॉझिटिव्ह ट्रेड झाले. सिमेन्स कंपनीचो शेअर 5% वयर पडलो. सिमेन्स पॉवर कंपनी आपलो 24% स्टेक पॅरंट कंपनी विकतले म्हूण खबर. ही डील सिमेन्सा खातीर म्हारग पडटली म्हूण आज मार्केटात सिमेन्साचो शेअर नेगेटिव्ह ट्रेड जालो. REC आणि PFC, BPCL आणि NTPC कंपनीच्या शेअरांत आज काय प्रमाणात तेजी दिसली. लोधा म्हळ्यार मायक्रोटेक डेव्हलपर्स कंपनीचो शेअर Q2च्या बऱ्या रिझल्टा उपरांत 4% चढलो. NIIT लिमिटेड कंपनीचो Q2चो रिझल्ट बरो आयलो. प्रॉफिटात इयर ऑन इयर 124% वाढ, 10.64 कोटींचे प्रॉफिट, मात एणावळ 13.4% पडली. कंपनीचो शेअर मात आज 10% चढलो. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया रोखडेच फुडल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.